Jesu moraru na ilo moa istam so am jesangi disrara anta sambal selaita Jebakan berkonasa sampun pritmo kertolong taso sanggatam kandita wanto dewi mogaso sampun pritmo kertolong taso sanggatam kandita wando dewi mogaso kaul taci keli worti kulti sodaryoto veci katmyan potlundarta आपल्या श्रद्धानानयता पापंदिता तांगा Sheriane neita aple sratma sanganga vo tanche doito eksana bhavandita tangam Sheliane neita aple sratma sanga rao tanche daito yesata mogalisa Jesus soya Sasnatam mokreya Mantam saiva tuzuka Sarvan kartam namaskar Satu amso istya Satas kabarin nirmi ami mogunduka rup rupani sergari satu amso istya sasla Satas kabarin nirmi ami mogunduka rup rupani sergari मोगळा सोमया जिजू तुझ्या पवित्र सक्रामेंतान हांगासर कोरोस हजर आसाय ह्या दिसा तुझे समोर येवन थोडो वेळ तुझे संगता करसूचें वरचें भाग तुवें म्हाका आमकां हर एकल्याक फावो केलाय
मोगळा जेजू, दिसामध्ये, हप्त्यामध्ये, वर्सामध्ये सबार कामां, सबार योजना, सबार राटावळी दिसपडतो ग्रास जोडच्याक आमी करची मेहनत ह्या पुरा संगतींत आमी मेतेर जावन आसता. आमचें जिवीत आमी जरयता, कश्ट मेहनत वावर आमी करता. सबार पोटी आमी थकता, पुरासनेन भरता. अस्कतकाय आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता. मोतींत विराराय, खंत बेजाराय, दूख, एकसुरपण, वेगळासार असल्या बोगणांनी बुडोवन आसता. सोम्या जेजू, ह्या दिसा आनी ह्या घडये हांगासर तुजे सांगता थोडो वेळ कुरसोवच्याक तुवें म्हाका आपोवणें दिलाय आनी हांगासर हाडलाय. येया तुमी सोमेस्त कश्ट थेल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दिता म्हणून तूं बसयताय. हांव तुमकां समाधान दिता. हें समाधान संवसार तुमकां दिवंक शकना. उंड्याचें असर हें केल्या उपरांत मोगळा जेजू, लोक तुका सोदून आसुल्लो बोव फांत्यार उठोवन तुज्या बापा लागीं मागण्यांत एकवटोवन पेल्या तडीक तूं पावुल्ल्या वेळार लोक पांय वाटेन तुज्याक पयलें थंयसर पावुल्लो आनी तांकां पळोवन तुजें काळीज आनी मोन सुरसुरलें आनी तुका सवाल केलें, सोम्या तूं हांगा केदाळ आयिल्लोय? सकट लोक तुका थंयसर सोदून आसा आनी त्या वेळार तुवें म्हणलें आसा, तुमी म्हाका सोदतात, कुडीची बूक थांबोवचें खाण तुमकां दिलें देखून. पूण सोदा तुमी कुडीचें बूक थांबोवचें खाण न्हय बगार सासणीक जिणयेक बाळटा तें खाण. हें खाण मोगळा जेजू तुजें थंय आसा. तूं जावन आसाय सासणीक जिवीत दिवचें अमर जिविताचें खाण. आनी हें अमर जिवीत दिवचें खाण सोदून मोगळा जेजू ह्या पवित्र थळाक आमी आयल्या. आमच्या जिविताचें समर्पण तुका करता. आमची पुरासानेन भरिल्ली कूड, खंती बेजारान भरिल्लें आमचें जिवीत, पातकांत बुडोवन गेल्लें आमचें जिवीत आमी तुका समर्पण दिता. मोगळा जेजू, तूं आमकां आसा तशें स्विकार करताय. वेंचीक पुताच्या ओंपारीन तुवें आपुरबायन सांगलें आसा, तूं आनी तुजो बाप कितलो मोगाळ गी म्हणून. त्या पुतान सगळी तयाराई केल्ली. म्हज्या बापा कडेन घेताना हांव म्हणटलो, हांव तुजेर आनी देवाचेर सुकलो. म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्हय अशें पुरा तयाराय ताणें केल्ली. तरी पूण हीं पुरा उतरां सांगच्या फुडेंच तूं धांवून वचून ताका पटलून धरताय, वेंगून धरताय. मोगळा जेजू, आमी हांगासर आसा तशें आयल्या. आमचें कितें बरें आसा तें तुका भेटयता. तेच परी आमची फातकी जिणी तुजे मुखार आमी हाडटा. मोगळा जेजू, तुका आमचें जिवीत आसा तशें भेटयता. तूं तें स्विकार करताय म्हणून आमी खंडीत जानाव. मोगळा जेजू, अपरिमीत मोगान आनी काकुतीन भरलोलो तूं ह्या वेळार हांगासर ह्या पवित्र उंड्याच्या रुपार हजर आसाय. मोगळा जेजू, तुवें तुज्या पवित्र आत्म्याक आमकां बसयल्लो आसा. हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना. हांव तुमकां एक मजतदार दिता. सांत पावलो म्हणटा, पवित्र आत्म्याच्या देण्या विणें आमी मागणें करूंकय शकना. जायते फावटी आमचें दुरसोनें आसता, आमकां मागणें करूंक कळना म्हणून. पूण पवित्र आत्मो जर तर आमचे थंय येता, तो पवित्र आत्मो आमकां मागणें करूंक शिकयतलो. आमच्या काळजांत तावन कितें आमी तुजे कडेन सांगचें, आमी कितें तुजे कडेन उसारचें
तें तो पवित्र आत्मो आमकां कळीत करता. त्या पवित्र आत्म्याक तुवें तुज्या बियान आसल्या आपोस्तलांचेर धाडलोय. पवित्र आत्मो येता म्हणसर आपोस्तलांक संवसारी संगती मात्र कळीत जाताल्यो. तुजें राज स्थापीत करतना तुज्या राजांत पयलो कोण दुसरो कोण असलो मानाचो जागो सोदून आसल्या त्या शिसांक हेर खंयचेय कळीत जावंक ना तुज्या राजाच्यो संगती. पूण केदळा पवित्र आत्मो आयलो तो व्हडसर संगती तांकां उगडाप्यो जाल्यो. पवित्र आत्मो येता म्हणसर दारां दांपून लोकांच्या बियान आसल्या शिसांक तुवें पवित्र आत्मो धाडटना धैर्यान ते भरतात. पेद्रू आनी हेर आपोस्तल हजारो लोकां मुखार रावन धैर्यान तुज्या पुता जेजूक साक्ष दिवंक तांकां साध्य जालें. तोच पवित्र आत्मो आमी ह्या वेळार आशेतां. तुज्या पवित्र आत्म्याक आमच्या हर एकल्याचेर तूं धाड. तो पवित्र आत्मो आमचेर येवं दी आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आमकां भरून दी. अशें पवित्र आत्मो आमचे थंय आयिल्ल्या वेळार सारक्या रितीन मागणें करूंक तुजे कडेन उलोवंक आमच्या काळजा मोतींतले अत्रेक तुजे कडेन उसारूंक आनी सर कर्ण तुज्या राजाची मौल्यां आमच्या जिवितांत रुथा करूंक आमकां साध्य जातलें. तर मोगाचे न्हू उबी आमी रावया. पवित्र आत्म्याक आमचे थंय धाड म्हणून जेजू कडेन बापा कडेन आमी मागया. सोम्यान म्हणलें आसा एक संवसारी बापूय आपणाच्या पुतांक भुरग्यांक कितें मागता तें दिता. संवसारी बापूय आपणाच्या भुरग्यान खाण जेवण विचारल्या वेळार दिता. ताच्या की वर्त्या तरान म्हजो सर्गीचो बाप आपणा लागीं पवित्र आत्म्याक मागलेल्यांक दिना जायत. तर त्याच बापा कडेन सोम्या आमच्या जेजू कडेन पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां दिवं म्हणून आमी मागया आनी गावया गीत. सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नितीच्या सूर्य उजवाड पांकय. सर्गीच्या राजाच्या कृपेजली देवोन बेगीन मोगाजली. सर्गीच्या राजाच्या कृपेजली देवोन बेगीन मोगाजली. सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय. 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 नितीच्या सूर्या उजवाड पांकय. नितीच्या सूर्या उजवाड पांकय. सर्गीच्या राजाच्या कृपेजली देवोन बेगीन मोगाजली. सर्गीच्या राजाच्या कृपेजली देवोन बेगीन मोगाजली. धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमुजें धांवडाय. धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमोजें धांवडाय. धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमुजें धांवडाय. धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमोजें धांवडाय. बुजोवच्या आत्म्या कंत म्हजी निवराय. बुजोवच्या आत्म्या कंत म्हजी निवराय. सर्गीच्या राजाच्या कृपेजली देवोन बेगीन मोगाजली. सर्गीच्या राजाच्या कृपेजली
जाल्ल्या दैविकत्म्या देवाचे रूप जाल्ल्या दैविकत्म्या देवाचे रूप जाल्ल्या दैविकत्म्या देवाचे रूप जाल्ल्या दैविकत्म्या सर्गीच्या राजाची वाट म्हाका दाखय सर्गींच्या राजाची वाट म्हाका दाखय सर्गींच्या राजाच्या कुरपेसरी देवोन ये वेगीच मोगासरी सर्गींच्या राजाच्या कुरपेसरी देवोन ये वेगीच Hallelujah, 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 मोगजनो सुमी जेजू क्रिस्त आमचे मदें खरोच हजर आसा ताणें आमकां ताच्या पवित्र आत्म्याक बसयला मात न्ही त्या पवित्र आत्म्याक तो आमचे तर धाडटा तो पवित्र आत्मो आमचे थंय आयिल्ल्या वेळार आमकां तो बळ अदीक करता हो वेळ आसा कांय थोडो वेळ मौनपणी आमचे दोळे धांपून बसचो नीट आमी बसया दोळे आमचे धांपूंक जाय तर धांपया जर तर येवकरिस्तांतल्या जेजू थंय तुमचे दिश्ट कोंसोवंक जाय तर येवकरिस्तांतल्या जेजू थंय दिश्ट कोंसोवची मौनपणांत थोडो वेळ आमी करसूचो जेजू कडेन ह्या वेळार आमी उलोवचें जेजू आमकां आयकता जेजू आमचे कडेन उलयता संवसारांत मस्तू आवाज आसा ह्या आवाजांत देवाचो ताळो आयकूंक कश्ट आमी जाणाव एलिया प्रवादी बलिश्ट जेजेबल रानये तावन पळापळ घेवन आसलो बाल प्रवाद्यांक ताणें सलवयल्लें एका निजा देवाक पाती येवचें कितें म्हणून ताणें सगळ्यांक कळीत केल्लें पूण खोटेपणान भरलेली जेजेबल राणी एलिया प्रवादी जिखलो म्हणून ताका जिवेशी मारच्याक ताच्या फाटल्यान पौज धाडटा सोजेरांक धाडटा एलिया प्रवाद्यान व्हड असर हें केल्लें ताणें भेटयिल्लें तें बलिदान सर्वेस्पोर देवान मानून घेतलें बाल प्रवाद्यांनी कितली बोब घाली जाल्यार तांचें मागणें देवान आयकूंक ना अशें सलवोनी बोगुल्ली जेजेबेल राणी एलिया प्रवाद्याक जिवेशी मारूंक ताच्या फाटल्यान वेता एलिया प्रवादी खाण जेवण नासतना उदक पिवंक नासतना साबार दिसांचें पयन ताणें करूंक आसलें 40 दीस 40 राती तो पळापळ घेवन वेता देवाच्या पर्वता कुशीन तो वेता आज्या पितारान ताका देवाचो बोडवो खाण आनी पिवन दिता बोडव्यान दिल्लें तें खाण आनी पिवन घेतिल्लो एलिया प्रवादी
लांब पयन तो करता 40 दीस 40 राती पयनार वेता आनी देवाच्या दोंगराक तो पावता. थंय एक विशेष गजाल देव एलिया प्रवाद्याक उगडापें करता आनी ती गजाल जावन आसा. एलिया प्रवादी पर्वताक पावल्ल्या वेळार व्हड जैत भुंयकांपणी जाता. भुंयकांपणेन पर्वत चुरो जाता. ताचे उपरांत कठीण वारें वादळ येता. व्हड आवाज त्या वाऱ्या वादळांत तरी पूण थंयसर देव नातुल्लो. ताचे उपरांत थंयसर जाल्ल्या त्या भुंयकांपणेंत देव थंयसर नातुल्लो. तसल्या आवाजांत देव नातुल्लो. ताचे उपरांत एक हळू वारें वळटा आनी त्या हळवायेन वळच्या वाऱ्यांत सर्वेस्पोर देव एलिया प्रवाद्या कडेन उलयता. एलिया प्रवाद्याक हळवायेन वळच्या त्या वाऱ्यांत देव दिश्टी पडटा. व्हड आवाज भुंयकांपणी हातूंत पुरा देव नातलो. बगार मौनपणांत देव हजर आसलो. आवाजान भरलेल्या संवसारांत आमी जियेता. मौनपणांत देव खरोच हजर आसा. ह्या पवित्र जाग्यार आमी आसा. मौनपणांत देवाचो ताळो आमी आयकुया. नीट आमी बसया. दोनी हात आमचे समर्पणाचो गुर्त जावन आमच्या पांयांचेर उदारे आमी दवरया. दीर्घ उस्वास आमी काडया. आमी देवा मुखार आसा. खालते आमी जावया. आमी समर्पण दिवया आमचें जिवीत. कितें आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता. जावंक पुरो आमच्या कुडींत दूख आमी भोगता. जावंक पुरो आमच्या पांयांत दूख आसा, दोंपरांनी दूख आसा. जावंक पुरो आमच्या पेंगटांत दूख आसा, आमच्या गोमटेर दूख आसा, आमच्या तकले भितर दूख आसा. अनुभव आमी करया. कितें तें आमच्या जिवितांत अनुभव करता ह्या वेळार सोम्याक आमी समर्पण दिवया. सोमी आमचो खरोच हांगासर आसा. त्या मौनपणांत सोम्याचें हजरपण आमी मानून घेवया. तो देव आमचे मदें आसा. तो देव आमच्या सांगाता आसा. तो देव आमच्या मुखल्यान, तो देव आमच्या काळजांत आसा. त्या देवाचें हजरपण आमी मानून घेवया. ताचे कडेन आमी उलोवया. सांगया ताका आमची खंत बेजाराय. सांगया ताका आमची सपनां. सांगया ताका आमचे कश्ट. सांगया ताका आमची गरज. आमी समर्पण दिवया आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक. आमच्या घरांत कोण आसा तांचो उडास आमी काडया. तांकां आमी सोम्याक समर्पण दिवया. समर्पण दिवया आमी आमची सर योजना, आमच्यो सर राटावळी, आमची सर कामां. समर्पण दिवया आमी आमची खंत बेजाराय. आमच्या भुरग्यां उदेशी खंत बेजाराय. आमच्या सांगात्या उदेशी, दादल्याक स्त्रिये उदेशी, स्त्रियेक दादल्या उदेशी. समर्पण दिवया आमच्या आवय बापायक. समर्पण दिवया आमच्या भुरग्यांक. समर्पण दिवया आमच्या कुटुंबाच्या मालगड्यांक. त्या मौनपणांत जेजू आमचे सगळे आसा. तो आमचे सगळे आसा. नीट बसून समर्पणाचो गुर्त जावन दोनी हात आमच्या पांयांचेर दवरून दीर्घ उस्वास घेत आसतना आमी घेवचो तो सुवास देवानच
आमच्या जिवितांत घाल्लो. सुरवेल्या मनशाक देवान रचतना मातयेचें रुपणें देवान केलें. ताच्याच हातांनी तें रुपणें ताच्याच सारक्याचें आनी स्वरुपाचें जावन केलें. आनी सुरवेल्या मनशाक देवान तसोच स्वास दिलो आनी मातयेचें तें रुपणें एक जिवी जावंक पावलें. सुरवेलो मनीस आदांव जावंक पावलो. आनी ताचे उपरांत सगळ्या मनशा कुळाक तोच देवान दिल्लो तो स्वास आमकांय फावो जाला. आवयच्या कुशींत हावन ह्या भुमीर जल्म घेतिल्ल्या त्या सुरवेल्या घडयेंत हावन हो स्वास आमी काडीत आसाव. आमी जिवंत आसता वरेग हो स्वास देवानच दिल्लो आमच्या कुडी भितर घेतल्या. आनी निमाणें एक दीस हो स्वास आमी ह्या संवसारांत आखेर करूंक आसा. तवळ म्हणसर देवान दिल्ल्या ह्या जिविताच्या देण्या पासत ताका आमी खरेंच अर्गां दिवंक फावो. स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे मदें हजर आसा. एक बरो गवळी कसो तो आसा. आमच्या जिवितांत कितेंच उणेपण जायनातले बरी तो आमची जतन घेता. बरो गवळी जावन फासवो सोरो मेळटा थंय विशेवाच्या सुवातेक आमकां व्हरता. शांत नितळ उदाक तो बरो गवळी आपणाच्या शेळयांक दिल्ले बरी आमकां बरेपण तो दिता. आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिवंक तो कुशी व्हरता. पुरासानेन भरिल्ल्या आमच्या जिविताक ताच्या पवित्र आत्म्या मुखांत नवी सकत आमकां दिता, नवेंपण आमकां दिता. सता नितीच्या वाटेन तो आमकां सोलोवंक कुशी व्हरता. कसल्याच वायटाक हांवें भियेनातले बरी तो बरो गवळी आपणाची बेतकाटी घेवन सुरक्षीत तरान म्हाका तो चलयता. काळोखाच्या फालक्यांत हांव आसल्यारय म्हजे सवय तो आसा. ताचो दांडो आनी बेत म्हाका धैर्य दिता. जेजू म्हजो बरो गवळी म्हजे मुखार तो कोरोसो हजर आसा. दुस्मानाच्या हातांतलें तो म्हाका राखता. जसो एक गवळी आपणाच्या शेळयांक सुने वागट हेर मनजात येताना राखता गी तशें जेजू म्हजो गवळी म्हाकाय राखता. सर दुस्मानाच्या पासांतलें तो म्हाका निवारता. बरो गवळी कसो जेजू म्हाका घडत जेवणान दादोशी करता. न्हय केवल कुडीची भूक म्हजी थांबयता, बगार आत्मीक घटाय तो दिता. ताचेंच मांस आनी रगत तो म्हजें आत्मीक जिवीत जावन दिता. तो म्हाका मानान गौरवान जियोवंक फावो करता. तो म्हजो बरो गवळी म्हजे सांगता सदांच तो आसा. म्हाका तो सांडिना, म्हाका तो सोलून घालना. तसल्या देवाक आमी कितलें अर्गां दिल्यार पावना. तो देव आमकां सदांच राखून व्हरता. त्या देवा कडेन ह्या किर्तनाच्या उतरांनी आमी उलोवया. दोळे आमचे दंपल्ले आसूं दीत. दीर्घ उस्वास आमी कान घेवया. तो देव आमकां रक्षण दिवचो देव. तो देव आमकां सांबाळचो देव. कितें आमच्यो बोवारी वायट सकत आसा, कितें आडकळी आसात, कितें बांदपास आसात, तें सगळें सोडोवचो तो देव. किर्तन 9:1 तुमकां तें येता. तुमच्याच काळजांत हांव देवा कडेन ह्या उतरांनी तुमी उलया. ह्या किर्तनाची उतरां तुमची करून घेया. हांव मुखल्यान सांगता, तुमच्या इतल्याक मौनपणी ती उतरां तुमी उसारा.
आनी देवाची भद्रती देवराचें संरक्षण आमकां मेळोवन दी म्हणून आशेवया. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवेदाराचे सावळेंत वस्ती करता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटें. तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटें. तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तो तुका निवारतलो शिकारेच्या पासांतलो आनी मरणांतीक पिडेंतलो. तो तुका निवारतलो शिकारेच्या पासांतलो आनी मरणांतीक पिडेंतलो. आपल्या पाकांनी तो तुका दामतलो. ताच्या पाकट्या पोंदा तुका तो आसरो दितलो. ढाळ आनी खावाच ताचें विश्वासीपण. रातीच्या आकांताची, दिसा वेळार उपतल्या बाणाची कसलीच भिरांत तुका आसची ना. काळोखांत भोंवतले मारीचे पिडेक, दोनपारचे नास करतेल्या खरगाक तूं भियोवचो नाय. काळोखांत भोंवतले मारीचे पिडेक, दोनपारांचे नास करतेल्या खरगाक तूं भियोवचो नाय. तुजे कुशीक 1000 जण मरोन पडटीत, तुज्या उजव्याक 10,000, तरी तुजे सरशी कसलेंच वायट जावचें ना. खरेंच तूं तुज्या दोळ्यांनी पळयतलोय, नश्ट्यांक कसली मजुरी फावो जाता म्हूण देखतलोय. कित्याक सर्वेस्पोर तुजो आसरो. परमोन्न देवाक तुवें तुजें खोटें करून घेतलाय. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशीन पावची ना. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. फातराक तुजो पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. सिंहाचेर आनी सोरपाचेर तूं चलतलोय. तरूण सिंहाक आनी नागाक मस्त दितलोय. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. सर्वेस्पोर देव म्हणटा, तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा. आकांताच्या वेळार हांव ताचे लागीं आसा. ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. देव आमकां म्हणटा, हांव ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. लांब आवक दिवन ताका दादोशी करता. लांब आवक दिवन ताका दादोशी करता. म्हजें थारान पळोवंक ताका फोव करता. म्हजी सोडवण पळोवंक हांव ताका फोव करता. तसल्या देवा कडेन आमी उलोवन आसा. देव आमचो रचणार, आमचो पोसणार. आमी ताची रचना, आमी ताच्या हाताचीं कृत्यां. तो पवित्र देव आमी विविध रितीने सुकोवन पडटा, तरी तो आमकां पयस करिना. कित्याक तो काकोतीचो देव. देवा आनी मनशा मदें ही एक फरक आसा, एक व्यत्यास आसा. देव ताचो सल्लो ताणें विणसून काडलेल्या लागीं करता. देव सदांच विश्वासी रावता, पूण मनीस परत आनी परत पडटा.
ताचे विरोध वेता. देवाची कुशीक पाळूंक मनीस सलवता, पूण देव मनशाक केन्नाच पयस करिना. कितले बोटी मनशा सांगता सल्लो करून मनशाक बाचावेची वाट दाखयता. प्रवाद्या उपरांत प्रवादी तो धाडटा आनी तांचे मुखांतर मनशाक नव्यापणाची जिणी जियोंक कुरपा दिता. परत मनशाक गौरवान आनी मानान देव नेटयता. तो काकुतीचो देव बोगसान्याचो सागोर. स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयिल्लो जाल्यार पातकी मनशा कुळाक देवाच्या मोगांत एकवटावचे खातीर हेंच उडासा खाण एक घडी आमी कोणाक दिंबी घालूंक जाता. दिंबयेर आमी पडुया. आमकां सोमेस्तांक सोम्यातावन काकूत आनी बोक्सांनी गरज आसा. सोमी जर तर आमकां बोगशिना आमचें जिवीत विबाडलेलें जातलें. एकच एक उतर जर तर सोम्या कडेन आमी सांगता, सोम्या म्हजी पातक्याची काकूत कर, म्हाका बोगशी म्हूण आमी सांगता जाल्यार सोमी आमकां बोगशितलो. कुर्सार आसल्या त्या उजव्या कुशीच्या स्वरान सोम्या कडेन सांगलें, सोम्या तुज्या राजान म्हजो उडास काड. आनी त्या वेळार सोम्यान ताका म्हणली उतरां आसात, आजच तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलोय. संपूर्ण बोक्साने त्या उजव्या कुशीच्या स्वराक जेजून दिलें. हर एक पटी जेजून असर्य करतना म्हणली उतरां आसात, तुजी पातकां तुका बोगशिलें. सोमी जर तर आमकां बोगशिता तर विचित्र कामां आमचे थंय तो करूंक शकता. आमी इतलेंच करूंक जाय, ताची काकूत आनी बोक्सांनी मागोवंक जाय. जर तर काकूत आनी बोक्सांनी आमी ताचे कडेन मागता, तो दाराळ मापान आमकां बोगशिता. परत मानान गौरवान जियोंक तो करता. खालतेपणान आमी वळखून घेवया, सबार पोटी देवाक तशें पेल्याक आमी दुखयल्ले आसा. ताचे उपादेश आमी मोडुल्ले आसात. पेल्याक मानान गौरवान लेखूंक आमी सलवल्ले आसा. बोक्सान्याचें गीत आमी गावया आनी सोम्याची काकूत आमची करून आमी घेवया. हांव आयलां तुजेशी बापा म्हज्या, हांव आयलां तुजेशी बापा म्हज्या. काळी झुगडा पूण तुका, काळी झुगडा पूण तुका. बरोवसून तुजेशी आयल्या बापा, बरोवसून तुजेशी आयल्या बाबा. आशीर्वाद दी म्हाका, आशीर्वाद दी म्हाका. बापय सारक्या मोगान तुज्या, बापय सारक्या मोगान तुज्या. ल्हानपणी हांव वाडतलो, ल्हानपणी हांव वाडतलो. संवसारी आशा कुशांक सांपडून हांव, संवसारी आशा कुशांक सांपडून हांव मोग तुजो विसरून गेलो, मोग तुजो विसरून गेलो. तुजे बीन दीस आनी रात, तुजे बीन दीस आनी रात. सुख समाधान आशेलो, सुख समाधान आशिल्लो. तुजे कुशीचे कांय गुमान नासता, तुजे कुशीचे कांय गुमान नासा.
स्वाकुशी करून आसो स्वाकुशी करून आसो बापा म्हज्या बक्षी म्हाका बापा म्हज्या बक्षी म्हाका राजी जावंका वाशेता राजी जावंका वाशेता आस्तावनीची बदलून बापा आसावनीची बदलून बापा हांव तुज्या मोगान जियेता हांव तुज्या मोगान जियेता हांव आयलां तुजेशी बापा म्हज्या काळी झगडा पूण तुका बर वचून तुजेशी आयलां बाबा आशिर्वादी म्हाका हांव आयलां तुजेशी बापा म्हज्या काळी झगडा पूण तुका बर वचून तुजेशी आयलां बाबा आशिर्वादी म्हाका आशिर्वादी म्हाका मोगच्यान आमी बसया. मस्तपोटी आमी देवातावन सबार संगती आशेता सबार त्या सवा आमी देवाक समर्पण दिता. कितले चड आमी देवातावन उपकार आशेतावगी ताच्या की सडीत मापान देवाचो उपकार बोवडचें भोव चड गरजेचें. आमी मनशा सैबाची आमी जाणाव आमी कांय तरी पेल्याक उपकार केल्यार आमी तांचे तावन एक उपकारी मनाचें उतर आशेवचें आसा. आमी आशेताव पेल्यान आमकां बरें म्हणजे आमकां थँक्यू म्हणजे देव बरें करूं म्हणजे म्हणून. पूण देवान आमच्या जिवितांत कितलें बरें केल्लें आसा तें मेजूंक असाध्य. खूब वेळ आसा देवान आमकां केल्लें बरेंपण मानून घेवन ताका अर्गां दिवचो. खरेंच आमच्या जिवितांत ताणें केल्लें तें बरेंपण आमकां मेजूंक जायना तितलें आसा. विशेश करून ह्या प्राजिताच्या काळार आमी उडास करता सोम्या जेजून आमचे खातीर कितें पुरा केलां म्हणून आनी त्या देखून आमी अर्गां दिवचें गरजेचें. तुमची जाप अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमचे खातीर मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ले खातीर येवकारिस्तांत आमचें आत्मीक खाण जावन आयिल्ले खातीर देवा बापाची खरी वळख आमकां दिल्ले खातीर सर्गींची जानवाय पवित्र पुस्तकां मुखांत्र उगडापे केल्ल्या खातीर खुर्सार मरोन आमची सोडवण केल्ल्या खातीर जिवंत जावन जिवंतपणाचो बरवसो आमचे थंय दिल्ल्या खातीर फाटल्या आमच्या सगळ्या जिवितांत आश्वास्त आसतना बरी भलायकी पाटी जोडूंक आदार दिल्ले खातीर आमकां दिसपडतो ग्रास जोडूंक हातापांयांक बळ आनी सूख दिल्ले खातीर आमच्या कश्टां वावटीचो फळ आमकां दिल्ले खातीर
कृशेंत आनी वेव्हारांत आमकां जीक आनी बरेपण लाभयल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू पिडे शिडेंतले आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू पयना वेळार आमकां शाबीत राखल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू शांती समाधान संतोष आमच्या कुटुंबांत आमच्या काळजांत दिल्ले खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू अवघड आनी आपायांतले आमकां निवारले खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू आमी हातीन धरिल्ली योजना पोंता पावोवंक कृपा दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबांनी साबार कार्य आनी सांगातास सैऱ्यां धैर्यांक सुदारसूंक संभ्रम आचरण करूंक फावो केल्ले खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू आमकां पदकाचें बोक्साणें दिवन नवी कृपा नवें जिवीत लाभयल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू ह्या पूर्ण थळाक येवंक थोडो वेळ करसूंक फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू एकामेकाच्या सांगातपणांत संतोष तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू आमचें आत्मीक जिवीत बऱ्यान सारच्या खातीर आमकां ही गरजो पवित्र जागे दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू आमकां आत्मीक शिक्षण जोडूंक बरे याजक धार्मिकां क्रिस्ती शिक्षकां दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू पवित्र सभा दिवन आमचो मोग केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू एक घडी मौनपणी जे कितें उपकार आमकां वैयक्तीक रितीन मेळ्ळ्यात आमच्या कुटुंबाक कितें बरेंपण मेळिल्लें आसा उडासाक आमी हाडया आमकां देवान कुटाम दिला घरदार दिला आमकां संतोष दिला ह्या संवसारांत जिविताचें देणें दिलां हर एका घडये ताणें आमकां राखलां आनी सांबाळ्ळां त्या देवाक अर्गां दिवया त्या देवाची स्तुती आमी करुया ताका काळजांत हावन दिन वासून आमी ताका अर्गां पाठोवया उबी रावया आनी दिनवासनेचें अर्गां दिवचें एक गीत आमी गायन करया तुमच्या कोंकणी भक्ती गिता बुकांत पानांक 200 काळजांत दिन वाजता येसुम्या तुवें केल्ल्या उपकारां जिवीत आमचें समर्पिता सेवेन तें पवित्र कर सोम्या मागता काळजांत दिन वाजता येसुम्या तुवें केल्ल्या जिवीत आमचें समर्पिता सेवेन तें पवित्र सोम्या मागता अपुर्या संवसारांत आमकां रचले शेगोळी माय बाप आवो केले भाव भयणी संगी कुटाम दिले येसुम्या काळजांत दिन वाजता येसुम्या तुवें केल्ल्या उपकारां जिवीत आमचें समर्पिता सेवेन तें पवित्र सोम्या मागता काळजांत दिन वाजता येसुम्या तुवें केल्ल्या उपकारां जिवीत आमचें समर्पिता सेवेन
ते पवित्र सोम्या अर्गां तुका सोम्या जेजो गळाक तुका सोम्या जेजो जय जय तुका सोम्या जेजो स्तुती तुका सोम्या जेजो हालेलुया 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 Boksuci kurpadi Jesu, kakut muji kar Jesu, Jesu David chapata muji kakut kar, arga tuka Jesu, hoglam tuka Jesu, aradan tuka Jesu, jai jai tuka Jesu, aradan tuka Jesu, hoglam tuka Jesu, jai jai tuka Jesu, hoglam tuka Jesu, aradan tuka Jesu, Rao Jesu muja kalsat, Rao Jesu muja garan, Rao Jesu muja bawa baini sove, Rao Jesu hangasarascha hariya ka bawa baini sove, Rao Jesu muja kalsat. राव जेजू मुझ्या घरात राव जेजू मुझ्या कष्टाने राव जेजू मुझ्या पिढेशिडे राव जेजू मुझ्या एकसुरपणात राव जेजू मुझ्या कष्टात अर्गा तुका जेजू होगळा तुका जेजू आराधन तुका जेजू जय जय तुका जेजू आराधन तुका जेजू होगळा तुका जेजू जय जय तुका जेजू आराधन तुका जेजू आराधन तुका जेजू होगळा तुका जेजू काकुत मुजी करे जेजू पत्याक बक्षी जेजू सुमेस ताच्या काळजात तू राव जेजू ताच्या कुटुंबाने तू राव जेजू तुझे राज आमचे थंय येवं जेजू तुझी दया तुझी काकूत आमकां मेळो अर्गा तुका जेजू होगळा तुका जेजू आराधन तुका जेजू जय जय तुका जेजू अर्गा तुका जेजू होगळा तुका जेजू आराधन तुका जेजू काकूत म्हजी करे जेजू पत्याक बक्षी जेजू दया दाखय जेजू बक्षी जेजू जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर म्हजी पिडा शिडा तूं गुण कर जेजू म्हज्या काळजांत तूं राव जेजू म्हज्या घरांत तूं राव जेजू म्हज्या कुटुंबाच्या साद्या सवे राव जेजू तुझे राज म्हज्या काळजांत म्हज्या घरांत म्हज्या कुटुंबांत येवं जेजू एकामेका बक्षूंक कृपा दी जेजू एकामेका राज्य संधान करूंक बक्षी जेजू सडून आसलें तें मानून घेवंक कलतेपण तूं जेजू अर्गा तुका जेजू होगळा तुका जेजू आराधन तुका जेजू जय जय तुका जेजू होगळा तुका जेजू मुझे आशेला तुका काळीज मुझे तानेला तुका मुझे आशेला तुका ये तू दर्या ये तू सोम्या
सर्गीच्या सुखा कातीन भरलेल्या तुवे बुजयले कातीन भरलेल्या तुवे बुजयले पिडेत असलेल्या तुवे गुण केले पिडेत असलेल्या तुवे गुण केले पयस्कर मुझे कांत बेजाराय पयस्कर मुझे कांत बेजाराय तू म्हाका तुजी ती ससाय तू म्हाका तुजी ती ससाय काळीज म्हजी आशिला तुका म्हजी आशिला तुका काळीज म्हजी आशिला तुका मन म्हजी आशिला तुका ये तू दर्या ये तू सोम्या ये तू दर्या ये तू सोम्या आवय म्हाका सर्गीच्या सुखा आवय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा काळीज तुझे तानेला तुका मन मुझे आशेला तुका काळीज मुझे आशेला तुका मन मुझे आशेला तुका मगचनो दिंबेर आमी पडुया जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमकां समय आयती करया सोम्याचो तो आशिर्वाद पडो आम्हा हर एकल्याचेर जेजूचो आशिर्वाद आमी मागया आमच्या कुटुंबाच्या सर संद्यांचेर संद्यांचो उडास आमी काडया तांची नांवां आमी सोम्या कडेन सांगया तांचो आशिर्वाद तांचेर पडो दी उडास आमी काडया आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या प्रायवंत पिडेस्तांचेर आमच्या मोगाच्या सर मनशांचेर जेजूचो आशिर्वाद पडोवन दी ह्या देव मंदिरांत हजर आसात त्या सर्व भाव भयणीचेर आशिर्वाद पडोवन दी आमच्या अख्ख्या पवित्र सभेचेर पापा फ्रांसिसाचेर सर बिस्पांचेर याजकांचेर धार्मिकांचेर लायक मुखेल्यांचेर सोम्याचो आशिर्वाद पडोवन दी आमच्या देशाचेर गांवाचेर सोम्याचो आशिर्वाद पडोवन दी सर्व जाती कातीच्या लोकांचेर सर जाती कातीच्या लोकांनी शांतीन समाधानान भाव बांदवपणान जियोंक साध्य जायशें सोम्याचो आशिर्वाद आमी मागया मुखल्या दिसांनी व्हडलो वोट म्हणटा लोकसभेक एलिसांव जावंक आसा देवाच्या खुशे प्रमाणे एक बरो सरकार विंचोवन येवं दी ताची खुशी कितें तो जाणा तो देव आमचो बरेंच करता त्या देखून हो इरादो आमी देवाक समर्पण दिवया कोणें आमचे कडेन मागोवंक सांगला तांचो उडास आमी काडया जेजू तांचेर आशिर्वाद घालून दी गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता येद्या व्हडा सक्रामेंता सास
कुडीचे सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्टरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. जेजू मोगाळा तुझे पाद्येधा जेजू मोगाळा कष्टाचे मोडा मुझे आयल्या वेळा तुझे रापात येता जेजू मोगाळा संतोषाची मेटा काढून एकामेका लागी आड पावल्या बापा तेंपला तुझ्या एका मोगान हाडलाय लागी ओढून आता तुझी कृपा जोडून दिता वर्गा सोमेस्तामी एका तळ्यान गीते गता मोनान आनी काळजान एक जाता एकच कुटुंब तशे जावून मागता बापा तुझे बेसा एका तळ्यान गीते गता काळजान आनी काळजान एक जाता एकच कुटुंब तशे जावून मागता बापा तुझे बेसा एका तळ्यान गीते गायता मनान आनी काळजान एक जाता एकच कुटुंब तशे जावून मागता बापा तुझे बेसा एका काळजान गीते गायता मनान आनी काळजान एक जाता एकच कुटुंब तशे जावून मागता बापा तुझे बेसा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्राजित काळाच्या शुक्रारा या पवित्र थळाक येवन थोडो वेळ मागण्यांत आराधनांत कुमसार जावन आतां मिसाचें बलिदान भेटोवंक आनी उपरांत नोवेनांत भाग घेवंक आमी हांगासर आसां. देवान आमकां हांगासर हाडलां आनी देवाक ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर दिन वाचतां. देवाक आमी अर्गां भेटयता. एकूटाम कशें आमी हांगासर सांगता मेळ्ळ्या. ह्या प्राजीत काळाच्या शुक्राराच्या दिसा सोम्या जेजूचो कश्टांचो ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो विशेष रितीन उडास आमी काडटा. सोम्या जेजून आमचो कितलो मोग केला म्हणून ह्या प्राजीत काळाच्या हर एका शुक्रारा आमी उडास काडटा.
आज देवाचें उतर आमी आयकतले. बरेंपण नाश करूंक बरेंपण नांच करूंक मस्तू सक्त्यो वावुरतात, पूण बरेंपण सत नीत देव सांबाळून व्हरता. सर तर आमी बरेपणाच्या कुशीन रावता जाल्यार देव आमकां सांबाळटा. आमी देवाच्या पक्षेक रावया. देव आमचें सगळें आसूं दी आनी सर रितीनी बरीं कामां करूंक आमकां साध्य जातलें. तसली कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. हें पवित्र बलिदान हांगासर दिल्ल्या सर्व इराद्यां पासत सर तेसांवां पासत नोवेनाच्या वेळार आमी जायतीं गरजो आनी विनवण्यो आमच्या सांता जोसेफ वाजा मुखांत्र देवाक आमी भेटयतले. त्योय सर्व गरजो विनवण्यो आमच्या काळजा मोतयेंत आसचे अत्रेग आमी सक्कड ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांत्र देवाक फावो ते परी भेटोवच्याक आमकां आमी आयतीं करया. आमचें उणेपण आमचें पातकां वळखून घेवया आनी नितळ मना नितळ काळजान हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयतीं करया. पातकांचें दूखदन बॉक्सांनी मागोवन सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगेवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करातून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा साजुजे वासाक परजळीत मागण्या आनी दुबळिकायेची जिणी जियोवन तुजे परजेक देखी बरीत जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी सोलोवन मागण्याच्या आनी दुबळिकायेच्या स्पिरितान नव्या जिणयेची साल धरूंक आमकां फावो कर म्हण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. जाणवयाच्या पुस्तकांतलें वाचप. अविचारी चिंतनांनी बरोवन आपणा मदें ते म्हणटात. आमचें जिवीत मोटवें आनी कश्टांनी भरलेलें. मनशाच्या मरणाक वखद ना. प्रामाणीक मनशाक पास मांडुया, कित्याक तो आमकां हरकत जाला आनी आमचे सालीक तो आड रावता. धर्मशास्त्रा विरोध केल्ल्या पातकां खातीर तो आमचेर आरोप लायता आनी आमकां मेळ्ळेल्या शिक्षणा विरोध केल्ल्या पातकां खातीर तो आमकां गुन्यांवकार करता. आपूण देवाक वळखता म्हूण तो बडाय करता आनी आपूण सर्वेस्पराचो पूत म्हूण सांगता. तो आमच्या चिंतनाचो केडणार जाला. ताचेर एक दीश घालूंक पर्यंत आमच्यान सोसूंक जायना, कित्याक ताच्या जिविताची साल
हेरां मनशाचे साली सारकी न्हय आनी ताच्यो वाटो वेगळ्योच आसा. आमी नीच म्हूण तो लेखता. अशुद्ध वस्तूतावन आपूण पयस रावता म्हणले भाशेन आमच्या वाठातावन तो पयस रावता. प्रामाणीक मनशाचो शेवट बागी म्हूण तो सांगता आनी देव आपलो बापूय म्हूण बडाय करता. ताची उतरां करी की म्हूण पळोवया, ताका कितें घडटलें म्हूण सोदून काडया. जर तर प्रामाणीक मनीस देवाचो पूत देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मनाच्या हातांतलो ताका निवारतलो. अकमनांनी आनी वळवल्यांनी ताची परिक्षा करया. अशें ताचें लीन पोवन आमकां कळीत जातलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी पारखितल्या. लजेच्या मरणाचें फर्मान ताका दिवया, कित्याक आपणाक देव पावतलो म्हूण ताणें आमकां सांगलां. ही तांची चिंतना पूण ती सगळी वांगडी, कित्याक तांच्या खोटेपणान तांकां कुडे केल्यान. देवाचें गूट तांकां समजनान. बागेवंतपणाक इनाम मेळटलें म्हूण तांकां बरवसो ना. निश्कळंक आत्म्याक इनाम आसा म्हूण तांकां पातेनी ना. देवाचे उतरें. श्लोक कंती दुखीन बारवतल्यांक सोमी लागींच आसा. सर्वेस्पोर कोट्या मनशाक पाठ करता. संवसारान ताचो उगडास नाश करता. नितिवंताचे बोबेक सर्वेस्पोर कान दिता आनी तांकां सर्वय कश्टां वरांतली निवारता. श्लोक कंती दुखीन बारवतल्यांक सोमी लागींच आसा. बरवसो कणलेल्यांक हात दिवन तो उखलता. नितिवंताक मेळटा ते कश्ट दग जायतेच आसात पूण तांतल्या सर्वांतलो सर्वेस्पोर ताका निवारता. श्लोक सगळी ताची हाडां तो राखता. ताचे एकच एक हाड लेगून मोडूंक तो सोडिना. आपल्या सेवकाचो जीव सर्वेस्पोर राखता. ताच्या गोपान आसरो सोदतेल्यांक तो केदीं शिक्षा लावचो ना. श्लोक वंदन तुका क्रिस्ता मैले वंदन तुका क्रिस्ता उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना. अगर देवाच्या तोंड्यांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांव परमनेंत जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ. महिमा तुका येसुम्या. त्या दिसांनी जेजू गलिलयांत भोवूंक लागलो. जुदेव ताका जिवेशी मारूंक सोदताले देखून जुदेयांत हेने तेने भोवूंक ताका म्हण नातलें.
जुदेवानी सोलोवची तंबाची पराब लागीं पावलोली. पूण ताचे भाव परबेक गेल्या उपरांत तोय गेलो. उक्ती न्हय बगार गुप्ती. जेरुसलेमांतल्या थोड्यांनी आयकून म्हळें ते जिवीश मारूंक प्रयत्न करनासात आकाश न्हय वे. तरी हांगा तो बहिरंग उलयता आनी हे कोणी ताचे विरोध शब्द काडिनात. वस्तू क्रिस्त म्हणून आमच्या फुडाऱ्यांक कळीत जाला काय. तरी हो कायदो तरी हो खंयचो म्हणून आमी जाणाव. पूण क्रिस्त येतलो तेन्ना तो खंयचो म्हणून कोणाकी कळीत आसचें ना. देखून देवळांत शिकोवन आसतना जेजून व्हडल्यान म्हळें हांव कोण आनी खंय तावन आयलां म्हणून तुमी जाणात. म्हजे सगी हांव येवंक ना. म्हाका धाडला तो सतेवंत. तुमी ताका वळखनात पूण हांव ताका वळखतां. कारण ताचे तावन हांव आयलां. ताणेंच म्हाका धाडला. तितल्यार ते ताका दवरूंक सोदताले पूण कोणेंच ताचेर हात घालूना. कित्याक ताचो वेळ तेदोळी येवंक नातलो. देवाचे उतार हे जेजू क्रिस्त ते मोगाचनो संवसारांत निरंतर बऱ्या आनी वायटा मदें झुजू जावनूच आसा म्हूण आमी जाणाव. जशें दीस उतरले उपरांत रात म्हणून येता. दिसा उपरांत रात येजेच. दर्यांत आमी पळोवं जाल्यार बर्ती म्हणून आसा. दर्यांत बर्ती आसा. दर्यो बरो दिसता. आनी एक वेळ येता सुकतेसो वेळ. पृथ्वीर आमी पळयता आतां गिमशिले दीस खंयसर पळयल्यार सुकी दाड सकड करपल्लें सुकुल्लें हेने तेणें पळोवंक गेल्यार धूळ आनी मातीच आमकां दिसता. कांय थोड्या दिसांनी ह्या म्हयन्यांनी पावस येतलो आनी पावस आयल्या उपरांत थोड्याच दिसांनी सगळो गांव पाचव्या रंगान जिवान भरोन आसचो आमी पळयता. दीस रात सुकती बर्ती गीम सुकी दाड आनी पावशिलो जिवसांनी भरलेलो गांव आनी वेळ जर तर आसा जाल्यार आमच्या जिवितांती सुकी दाड ह्या आत्मीक जिवितांत उणेपण भोगचें अनुभव करचें आमी जायते बोटी आमकां कळीत आसा. पूण देव आमकां तशेंच सोडिना. आत्मीक सुकी दाड मेळोवंक देव सोडिना. विविध काळ आनी अवकाश आमकां दिता. विविध वेळ आमकां दिता. आनी थोडो वेळ आमकां उजवाडाचो, थोडो वेळ आमकां बर्तेचो, थोडो वेळ आमकां जिवसानेन भरचो. पूण आमी स्वस्निकायेन राखून रावोंक आसा. ह्याच घडये म्हाका उजवाडाचें म्हूण सांगून आमी आशेल्यार उजवाड येना. ह्याच घडये भरती जायचे म्हूण सांगल्यार भरती येवची ना. ह्याच घडये जिवसानेन बरचें म्हूण सांगल्यार जावचें ना. ताका एक वेळ म्हणून आसा. आनी आयच्या दिसा जेजू क्रिस्त सुवार्थेंत जेजूक जिवीशी मारूंक लागाड काडूंक लोक पारोत करून आसले. तंबाची परब म्हणून जेरुसलेमांत जाल्ली आनी जेजू जाणा आसलो ताका कितलें विरोधपण आसा म्हणून. आनी त्या लागून आयचे वासाप जुवांवच्या वांजेलांतले सुरू जाताना म्हणटा जेजूचे भाव तंबाच्या परबेक जेरुसलेमाक गेले पूण जेजू भायर सरोंक ना वचोंक ना. पूण उपरांत ते गेल्या उपरांत जेजूय
तंबाच्या परबेक जेरुसलेमाक गेलो. गुप्ती तो गेलो, सकणांक दिसचे बरी तो वसोंक ना. आनी वचपाच्या खेरेक थंयसर आमकां आयकोंक मेळटा तो तांचे मदलो सुकोन गेलो, कित्याक ताचो वेळ भरती जावंक ना. एक वेळ भरती जावचो येवंक आसा, पूण आजून तो येवंक ना. आमी जाणाव तकली गट आसा म्हणून खडपाक दिवंक जायना म्हणटात. तकली गट आसा म्हणून खडपाक दिवंक जायना. तकली गट आसूंक पुरो, पूण खडपा तितली गट ती न्हय. सुमी जेजू क्रिस्त एक दीस ताचें जिवीत तो दिवंक आसा, समर्पण करूंक आसा. सुरूतावनूच जेजूक लागाड काडीचें म्हूण सांगून मस्त बोटी प्रयत्न केल्ले आसा. ताका सलवयचें म्हूण सांगून प्रयत्न चल्ले आसा. देंवसाराच्या ताळणेक तो वळख जाल्लो आसा. पर्वताच्या शिखरांत हांव तूं सकला उड म्हणून ताका तेंते सांवायिल्लें आसा. पूण ताचे सगळ्याचेर तो जैतेवंत जाल्लो. एक 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 आजाप जेजून केल्ल्या वेळार जेजूचेर सूख आनी अपराध मांडुल्लो आसा. तो सैतानाच्या मुखेल्याच्या कुमकेन सैतान सोडयता. साबताचो कायदो तो पाळिना. देवाक आपणाचो बाप म्हणून म्हणटा, आपूण देवाचो पूत म्हणून म्हणटा, म्हणून ताचेर अपराध मांडले आसात. पूण त्या वेळार ताका लागाड काडूंक जिवेशी मारूंक ताचे बोवांनी आसले स्वता तरी तो वेळ भरती जाल्लो वेळ न्हय. तो वेळ एक तयारायेचो. जेजून काना शाराच्या लग्नाच्या माटवांत 300 उतरां वापरलेलीं आसात. मरी माय जेजूक म्हणटा तांचे लागीं वायन ना. आनी तो व्हडलो जेजून उसारलीं उतरां आसात. म्हाका कित्याक हुस्को, म्हाका कित्याक तूं सांगताय, म्हजो वेळ आजून येवंक ना. मुळें तरी असर हें थंयसर जेजून केल्लें आसा. म्हजो वेळ येवंक ना. पूण ह्या दिसा जेजू म्हजो वेळ येवंक ना म्हणून परत म्हणटा. पूण एक दीस तो वेळ येवचो आसतलो. सांगलें हांवें, संवसारांत बऱ्या आनी खोट्या मदें निरंतर झूज जावनूच आसा, झूज जाते आसा. आमी कोणाच्या पक्षेक रावता? आमी बरेंच केल्यारय आमकां दुरसोने आयकोंक मेळटलें. तेंच जानवयाच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलें. प्रामाणीक मनशाक आमी पास मांडुया, कित्याक तो आमकां एक आडखळ. बऱ्या मनशाकच पास मांडुया, तो एक आडखळ. देव आपणाचो बापूय म्हणून म्हणटा, ताची आमी परिक्षा करुया, ताका वळवळे दिवया, ताका कश्ट दिवया. तो वळतो कितें करता गी म्हणून आमी पळोवया. देव आपणाचो बाप म्हणटा जाल्यार देव ताका राखतलो गी म्हणून आमी पळोवया. भाग्यवंतपणांक, भाग्यवंत मनशांक इनाम मेळटा म्हणलो बरवसो ताका आसा. निश्कळंक आत्म्यांक इनाम मेळटा म्हणलो पातयेनी ताका आसा. ती सत जाता गी, फट जाता गी म्हूण सांगून आमी राखून रावून पळोवया. म्हणले तसली परिक्षा करूंक बरें आसलें वायट सकत परिक्षा करता. आनी तसल्या परिक्षेंत जैतेवंत कोण जाता. कांय थोड्या घडयांक, कांय थोड्या वेळाक खोटेपण जिखता म्हणलें बरी दिसोंक पुरो, पूण खोटेपण जिखोवंक साध्य ना. एका घडयेक जेजूक मनशा सैंबी कुर्सार मारता आसतना संवसाराच्यो शक्त्योच जिखल्यो म्हणून भोगलें. तरी पूण संवसार सूख करता. जेजूक शाश्वत जावन ह्या संवसारांत हांव काडून उडोवंक खंयच्याच सक्तेक साध्य जावंक ना. बगार सत नीत बरेपण देवाचो मोग परगट केल्लो जेजू अंतीम जावन जैतेवंत जाता, पुनर्जिवंत तो जाता. बरेपणा कुशीन कोण रावता तसल्याक कांय थोडे पटी सलवनी येत. जशे सुक्ती आसले बरी, तशे गिमशिले दीस आसले बरी,
जशें रात आयिल्ले बरी कांय थोडे बोटे सलवनी आनी निराशा मनशाक दोशीत, पूण ते शाश्वत न्हय म्हणून आमी उडास दवरूंक जाय. कांय थोडीं मनशां एक एक कस तांच्या जिवितांत येताना, एक सलवण येताना सगळें मुग्धलें आखेर जालें म्हणून बियान कांपोवंक सुरू करतात, तरतरतात, निराशेन बुडतात. तशें जावच्याक न्हय. तसलोय एक वेळ आसा, पूण तोच वेळ शाश्वत न्हय म्हणून आमी उडास दवरूंक जाय. जेजूक तंबाच्या परबेक गेल्ले कडेन जिवेशी मारूंक पारोत करून आसले, पूण ताचो वेळ येवंक ना देखून ताका ते जिवेशी मारनात. पूण एक दीस येताना ताका जिवेशी मारतले, पूण शाश्वत जावन ताका संवसारांत पयस करूंक कोणाय वरवीं खंयच्याच सक्ते वरवीं साध्य ना. देखून मोगाच्यानो जेजूचेर आमचो भरवोसो आमी दवरलो आसा. जेजूचेर आमचो विश्वास आमी खंचयल्लो आसा. जेजूचो मोग आमकां खंडीत आमकां ताचे तावन पयस करिना म्हणून आमी जाणाव. तर भाग्यवंत जुजेवास विविध रितींनी ताच्या उतरांनी आनी करण्यांनी लोकांक जेजूच्या मोगा विशांत शिकयल्लो तो, जेजूच्या मोगा थंय हाडुल्लो तो आमकांय प्रेरण जावं दी. ह्या संवसारी जिवितांत ताणें सोंसिल्ले कश्ट जायते आसात. संवसारी अधिकाऱ्यां हुजीर तो सरपडता, खालचो जाता. हेर मनशां मुखार ताका अधिकार आसलो जाल्यार तसलो अधिकार तो दाखयना. बगार किरकोळ सेवक म्हणले बरी सेवा करीत तो वेता. आनी ताणें केल्ल्या सेवे खातीर, ताणें भोगिल्ल्या कश्टां खातीर देव ताका उंच उबारता आनी पवित्र सभेंत एक वर्तो मजतदार म्हणून नमी हारता. तसल्या सांताच्या जिविताक एक साक जावंक म्हणले बरी ह्या पूण शेताक आमी आयल्या. ह्या प्राजिताच्या काळार आमी कितें सता खातीर, बऱ्यापणा खातीर, निती खातीर, देवाच्या मोगा खातीर कितें बरें करता तें कांय थोडे बोटे सलवली म्हणले बरी आमकां भोगूंक पुरो, पूण ते शाश्वत सलवणी जायंक ना. क्रिस्त जर तर जैते वोन जालो, सांजुजे वास जर तर तसल्या कश्टां मदें, दुर्बळकाये मदें तो जर तर जैते वोन जाला जाल्यार आमी जैते वोन जातले. तसली कृपा येवकारिसाच्या मिसा बलिदाना मुखांतर, सांजुजेच्या मजती मुखांतर आमकां सोमेस्तांक लाबोवन दी. पानांको 120 आनी 126. मोगचनो हे आमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं मन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर म्हणून केलें. सृश्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजुजे वासान खतखतीक मोगान भेटयलें मागणें आनी कालतेपणाचें सादें जिवीत तुका मानवलें. हेच शेगून आमच्या काळजान वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान
ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेवंक आमकां फोव कर म्हण मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पळ तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पळ आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करून फावो सर्वेस्पळा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वंतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका जुजे वासा पासत आमी तुका वाकणता भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळिकायेच्या स्पिरितान जियोवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावन फावो केलोय हें ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सरदुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती निरंतरी गायता सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान कोण सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय कोण सर्गी तुका जय जय कोण सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात भवर्त सो गुट परगटुया तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन पावनावर आमकां सोड न्याय सोमिया संसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर जे क्रिस्ताचे जय बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवथेल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रेतुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पाऊल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय
पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीचे काकूळच कर तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां बऱ्या देवाचे माये सांगाती बगेन जुजे तिचो पोते बगेन दर बगेन जुजे वाज आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा घेवंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना सुमयान शिकयल्या उतरांनी देवाक आमचो बाप म्हणून उलो मारतना सर आमच्यो गरजो आमचे इरादे आमचें जिवीत बापाक भेटोवन सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरवश नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकंतांतलीं वाटय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ जो जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं एकामेका शांती दियात देवाची शिळये संवसाराचे पाप कटतले आमची काकूळ कर देवाची शिळये संवसाराचे पाप कटतले आमची काकूळ कर देवाची शिळये संवसाराचे पाप कटतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणांत वांटेली जावं कापोवणे लाभली आमी सोमेस्त सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली पानांको 150 150 करे कान साकोन पोळे याद कोळसान काळजाक तुमच्या लागल्या कान बातुया म्हज्या रक्तान आमचें गाणें सत्रेता जेसू तुझी वाट पळयत आसा तुका घेवन आशिता आमचें गाणें सत्रेता जेसू तुका लायता तुझी
घेऊ जिवीत दिता मुझे थंय एकवटायता जडते दीस उठयता वै बाबा जीव करता आमचे काळीज अत्रेकता जेजू तुका दारेता तुजी वाट पळयतासा तुका घेवडा शेता आमचे काळीज अत्रेकता जेजू तुका दारेता तुका घेवडा शेता प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या बागी दिसा तुज्या पोवण्या पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दोश केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जियोवची थान आमच्या काळजान चडय आनी सांज जुजेवासाच्या परजळीत शिकोवणी आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजूची खरी खबर परगटूंक आमकां कुरपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव दयाळायेन तुमचेर आशिर्वाद घालू आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारूं. आमेन. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भवार्थान भरवशान आनी मोगान तो भरू आनी तुमची कुटुंबाची जिणी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं. आमेन. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे सोलोवंक आनी अशे सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्म आमा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून आज क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडोका देखून बसाच. मगळ भावनो या पवित्रार सांजुजे वास बापा मुखांतर बरे पोवन जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक या पोवन शेता सुरेक्तर मनादी गासी सिरे बेलो बापांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान मोगाचो येवकार मागता आसतना तुमी भेटयल्ले तुमचे शरिरादे सुफळ जावन दी म्हूण आमचे मागणे जावन आसा. गेल्या त्या बुधवारा दिसा आमच्या रेक्तर मनादी गासी सिरे बेलो बापांची आवय 103 वर्सांची मानेसीन दुलसीन रेबेल्लो देवाधीन जाल्ली आनी कालच्या दिसा मरणाची रीत बसरूर फिरगजींत चलली जावन आसा. दुखेस कुटुंबाक हांगासर आसल्या सर भक्तिकांच्या नांवान आनी हांगासर आसल्या सर्व याजकांच्या नांवान धार्मीक भयणींच्या नांवान दुखेस कुटुंबाक बुजोवन पाठयता. प्रत्येक रितीन मरादीक आशिशी रेबेल्लो बापांक आमी बुजोवन पाठयता आसतना तिच्या मोगाळ आवय सवत्मो ससनाक विशय घेवन दी म्हणलें आमचें हर एकल्यांचें मागणें जावन आसा. एक घडीभर आमचे दोळे आमी तांच्या देवादीन आमच्या भयणी पासोद ससनाचो विशय मागया आनी दुखेस्त कुटुंबाक माऊनपणी एक घडीभर दोळे दाखोवन बुजवून पाठोवया. तेच्या आत्म्याक ससनाची शांती मागोवन सांगाता म्हणुया.
ससनासो विषय उदितिकाय समया निरंतर प्रकाश तिचे पंकोदी समाधानांती विषय घेऊन दी आमेन. आयच्या दिसाचें भक्तीपवन उसलवून वेल्ले मनादीक बापू जॉन वास देरळकट्टे असच्या होमिओपॅथी हॉस्पिटलांत आत्मीक निर्देशक जावन थंय वावर दिवन आसात आनी प्रस्तुत फजीर फिरगजेंत सेवा ते दिवन आसात. मोगाळे आसाक बापानो तुमी आमकां आराधना मुखांतर जेजू सवें संगतपण दिलें. मी सनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांतर आयच्या भक्तीपणाक तुमी आदार दिला. हांगासर आसच्या सर्व भक्तिकांच्या नांवान तशेंच पूर्ण शेताच्या रेक्तर मानादीक आसिसी बापांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या मिसावांक सर्व आमी बरें मागता. तुमकां देव बरें करूं. हांगासर गोंयांत 50 जाणां हजर आसात. तांचे संगता आसात मनादीक बाप अग्नेल्लो दावोल्ली फिरगजेंत तांची सेवा जावन आसा. I kindly request all those who have come from Goa kindly stand a moment. गोंयांत हांव आयिल्लीं हार्टी वेलकम टू दीस श्रायन. ओके दायकन बसात. देव बरें करूं. कुमसराक संगतपण आनी कुमोक केल्ले जावन आसा. फरंगी पेटे कोवेताचे याजाक मनादीक दिलराज बाप आनी मनादीक दिपक बाप तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. कंदारांचे मुखेल फोन घेवन सो मानेस सैमन पायस आनी संगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस लायनल ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालाक मानेस स्टीफन मेंडीस आनी सहजिबांदेक देव बरें करूं. सांजू देवास बापा मुखां देवाच्या आशिर्वादान तुमचेर मागता. मोगाच्या सेवेर रांदपाचें मुखेल फोन घेतल्या जेजूच्या पवित्र काळजा समर्पिल्ल्या भांडी काडटा वाड्या घरांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजू देवास बापा मुखां देवाच्या आशिर्वादान तुमचेर मागता. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा सांतेरेज एरमाटी वाड्या घरांक जावन आसा. हांगासर सर रितीनी सेवा दिल्ली आनी दिवच्या. इगर झाडून पुसून नितळ करच्या. मिसा सर रितीची तयारी करच्या. दान मिसां घेवन कुमोक करच्या. स्टॉल पळोवच्या. मिसा वेळार वासाफ वसच्या. कानीक जमो करच्या. दाना रुपी पूर्ण शेताच्या बरेपणा कुमोक करच्या आनी विविध रितीने हाताक हात दिवन वावर करच्या. सांजूजे वास बापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजूजे वास बापा मुखांत देवाच्या आशिर्वादां आमी मागता. थोड्यो कळवण्यो भलायकेची तपासणी करच्या. फादर मुल्ला होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाखतेर आसात. हाचो फायदो तुमी जोडचो. मिसार वाचपां वाचूंक कशी व्हरतले आनी शुक्रार आराधन सुरू जावचे पयलें 10:30 वरां पयलें म्हाका येवन मेळचें. जुजे वास भक्तिकांच्या वॉट्सअप ग्रुपा नांवां भरती करूंक कोणायक खुशी आसा तर तुमची वॉट्सअप नंबर नांव आनी गांव बरोवन दफ्तरांत दिवचें. हर एका शुक्रारा करिज्माच्या दिसांनी 10 वरार कुर्सवाट कुमसरा 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर्व भक्तिकांक जेवण. हप्त्या मदें पोनशेत उक्तें आसा. धार्मीक वस्तूं खातीर स्टॉली उक्तें आसा. तुमकां दान मिसां दिवंक मन आसल्यार दफ्तरांत तुमी दिवचें. आमी तुमचे कुशेचें दान मोगान स्विकार करता. एप्रील म्हयन्याची तशेंच मार्च म्हयन्याची जेजूची सुवार्ता सांजुजे वास स्टॉलांत तुमकां मेळटा. एका प्रतीक रुपय 10 जावन आसात. तुमकां दिसपट्टे नियाळ करच्याक थंय आधार जावन आसात. बरी एका वर्सा बरी ह्या वर्सा मार्चच्या 20 आनी 4 तारखेर म्हणजे रामाच्या आयतारा दिसा हांगासर सांजुजे वास इगर जेतावन पूर्ण शेताक 3:30 वरार खुर्सावाटेचें भक्तीपवन आसतलें. आनी ह्या वर्सा खुर्सावाटेचें भक्तीपवन चलोवन व्हरतात मनादीक बाप फ्रांसीस रॉड्रिगस प्रस्तुत आद्यापाडी फिरगजीचे विगार. आनी त्या उपरांत हांगासर कुमसराची मांडावळ आसतली. देखून तुमकां सोमेस्तांक आमी मोगाचें आपोवन दिता ह्या भक्ती कार्याक. ह्या पुणशेताचो रेक्तर मरादीक आसिसी रेबेलाच्या बापांच्या नांवान तुमकां ह्या भक्ती कार्याक मोगाचो येवकार मागता आसतना ही खबर तुमी हेरांक दिळसियात. तुमी येयात आनी तुमचे सांगाता तांकांय आपोवन हाडन जेजूच्या कश्टांचो नियाळा मारिफात सांजुजे वास पूर्ण शेतांत हांगा गुड्यार जेजूचें भक्तीपण चलोवन व्हरता आसतना देवाची आशिर्वादां जोडून घेयात म्हणलें आमचें हर एकल्यांचें मागणें जावन आसा.
आयच्या दिसाच्या खर्चाक जेवणाच्या खर्चाक आयिल्लें दान ह्या परी आसा. सिंथिया डिसोजा मोकर्नाड 500 रुपये, रोहन सुवारी सुरतकाल 3000 रुपये, विक्टोरिया कॅरल पिरेरा बेंदोर 20 आणि 2 वर्साच्या बर्थडेच्या नावार 2000 रुपये, प्रिमा जॉसलिन डिसोजा फजीर 1000 रुपये, प्रिशल लिशा डिकुन्ना मोगारनाड 500 रुपये, वलेरियन डिसोजा बेलतंगडे 2000 रुपये, गॉडफ्री आयरीन लोब फजीर 500 रुपये, एकल्या नाव नका वरकाडीच्यान 500 रुपये, एकल्या नाव नका म्हणून फजीरच्यान 500 रुपये, स्वीटी निशांत आणि जोसेफ डिसोजा कोणाजे 12,500 रुपये, मॅथ्यू पिरेरा मोगारनाड 1000 रुपये, बेनेडिक्ट डिकुन्ना मोगारनाड 500 रुपये, मेडिल्डा लोबो पाणीर 2000 रुपये, नाव नका म्हणले आंबेंबाळच्यान 500 रुपये, निर्मला जेनिशा ग्लोरिया उपिनंगाडी 500 रुपये, सेलिन डिसोजा बेळा 500 रुपये, लेनिटा मिनेझस गुरपूर 5000 रुपये, ऑल्विन जोविटा मिनेझस फजीर 1000 रुपये, लुसी डिसोजा मोगारनाड 1000 रुपये, तेसबरी प्रेसिल्ला लिगोरी फेरावो फजीर रांदबोई अशा जेवणाक दान जावन दिल्या. तेसबरी पूर्ण शेताच्या बरेपणा खातीर आयिल्लें दान ह्या परी आसा. स्टॅनी मिनेझस अल्लिपादे 500 रुपये, लीना फेर्नांडीस निकुटा मोगारनाड 1000 रुपये, एडवर्ड डिसोजा फर्ला 1000 रुपये, फिलोमिना क्रासा गोवा 500 रुपये, जोविनो सिल्वा गोवा 500 रुपये, एंटोनेट कॉड्रस गोवा 500 रुपये, अगस्टा कॉड्रस गोवा 500 रुपये, केजार कोलासो गोवा 1000 रुपये, एंटोनेट फर्नांडीस गोवा 500 रुपये, सेलिन डिसोजा बेळा 1000 रुपये, रॉबर्ट पिंटो वग्गा 150 रुपये. सर्व दानीक आमी देव बरें करूं म्हणत आसतना सांजुजे वास बापा मुखांतर देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. तुमच्या दानाक देव भरपूर वर्सांनी भरपूर वांट्यांनी आशिर्वाद दिवन दी आनी तुमचेर तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर देवाची आशिर्वादां मागता. आनी अशें हे पूर्ण शेत उदरगतीक पावोवंक तुमच्या दानाचो सहकाराक आमी देव बरें करूं म्हणटा. परत तुमकां सोमेसांक देव बरें करूं. देखर नोवेनाक उबे रावात. Sanjuze vas papa Ogla pani manduka Kurpa magoni baba Vignan sanenaka Lekin boşya Mugachono Sanjuze vas chiri patyonu मागलें दिता म्हणल्यार बरें वशान बरोवन हाडिल्ली सर ते सवा हांगासर ताच्या पांयां तळी समर्पीत करच्या मुखांतर आमकां सर्वांक देवातावन तो दिता म्हणली पातयणी ह्या वेळी आमी मतीन धरया आनी जेजेवाजाक उलो मारया. मुखाचेनो त्या सामानी आसले हांगासर अर्गां मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां पटयल्यांत बरें कुटुंबांचें देणें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां, बरें अंक मेळोवन पास जाल्ल्या खातीर अर्गां, कोंकणी गूण केल्ल्या खातीर अर्गां, हरये घडी राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां पटयल्यात, बरें काम मेळिल्ल्या खातीर अर्गां, एका भुरग्याचेर इन्फेक्शन गूण जावच्या खातीर विनंती केल्ली, ताचो रिपोर्ट नॉर्मल येवन बरेंपण जाल्ल्याक अवघडांतलें राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां. ते समा 5 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत शिकले परिक्षेंत बरें करून बरोवन मार्क्स काडच्याक कॅनडाचे विजा बेगीनच मेळोवन काम मेळच्या खातीर दोगा भुरग्यांनी मोबायल उपयोग करचें उणें करूंक, विकून गेल्ल्या जाग्याचें बाकी आसलो इवज बेगीनच मेळोवंक, दुबयंत आसलें बिझनेस बऱ्यान जावंक, जागदा समस्ये परिहार वागलू, घरचे कश्ट परिहार जावच्या खातीर, युरीन इन्फेक्शन गूण जावच्या खातीर, एकल्याचो मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल जावच्या खातीर, परगांवांत आसल्या एकल्याक बरें काम मेळोवंक, 5 जाणांक बरें काम मेळच्याक मागलां, दोळ्यांचे दिश्ट मेळच्याक, शिकोवंक बरी मोत शिकलें उडासन तरोवन परिक्षेन बरें बरोवच्याक, जाग्याचे समस्ये इतर्थ जावच्या जागो बऱ्या मोलाक विकून वचूंक, घराचें काम बेगीनच जावंक,
कोंकली आनी शेळ गूण जावंक एकलो 3 म्हयने थावन कामाच्या सत्नेर आसा ताका बरें काम मेळोवंक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक रीण फारीक जावंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक थायरॉयड गूण जावच्या खातीर 6 जाणां पब्लीक परिक्षेन बरे अंक काडून पास जावंक 9 जाणांक बरी सैरीक मेळच्या खातीर जाग्या खातीर कुटुंबाच्यांनी दिवच्या दोशीत हांव राखोवंक कोर्ट केस इत्यर्थ जावंक परगांवांक वचोंक विजा बेगीनच मेळच्याक 3 म्हयन्यांत गोमटी दुखीन वळवळचे एकल्याक गूण जावच्या खातीर बोरवेलांत बरें उदक मेळच्याक कुटुंबांत माया मोग संतोश फावो जावंक 6 जोड्यांक भुरग्यांचें देणें फावो जावच्या खातीर 5 जाणांक बरी भलायकी मेळच्याक घराचें काम बेगीन पंता पावोवंक 10 जाणां पब्लीक परिक्षेन बरे अंक काडून पास जावंक 2nd PUCच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी परिक्षेन बरे मार्क्स मेळोवंक एकल्याचें बिझनेस बऱ्या तरान जावंक 10वे क्लासीच्या भुरग्यांक पब्लीक परिक्षेन बरेंकन बरोवन पास अंक मेळच्याक एकल्याचें पोटाचे समस्ये परिहार जावच्याक एकल्याचो दादलो कामाक वचन आसता सदांच घरांत झगडे करता ताच्या मतीक उजवाड मेळोवंक आमाल पियोने सोडच्या खातीर सौगांनी मागला एकल्याचें हार्ट आनी डायबिटीज पिडेतान गूण जावंक एका गोवा बैला मदलो संबंद बरो जावंक एका भुरग्यान बऱ्या तरान उलोवंक सुडाळ उलोवंक जावच्याक कॅनडाची विजा फावो जावच्या खातीर तेगांक BP शुगर गांठी दूख बावळो दूख गॅस्ट्रीक गोमटी दूख गूण जावंक दोगांचे फिट्स गूण जावच्याक पॅरलीज आनी गँग्रीन गूण जावच्या खातीर घरांत शांत समाधान एकवट राज करच्या कुटुंबांच्या सरसंद्या बरी भलायकी मेळच्यो 4 कुटुंबांच्यांनी मागला 10वे क्लासीन शिकच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळच्याक एकल्याचे केस चडचे समस्ये परिहार जावच्याक 15 वर्सां तावन आसची शिरांची पिडा गूण जावच्याक कोर्टांत आसलेल्या जाग्याची केस बेगीनच इत्यर्थ जावंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक दोगांच पिरियड्स समस्या सारको जावच्याक एकल्याच्या घरा वचूंक सारकी वाट ना ती फावो जावच्याक मदवे आगी 7 वर्सां वादा ಒಂದು ಜೋಡಿಗೆ ಮಗುವಿನ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸಲು गोमटी दूख तकली फटाफट माथे दूख शिरांची दूख गूण जावंक पाट हात पाय पेंकाट दूख दंपराची दूख गोमटी दूख गांठी दूख गूण जावंक दुस्मनांतले राखून व्हरच्याक दोळ्यांची एलर्जी गूण जावच्याक सोर मेल्ल्यो वस्तू बऱ्या रितीन पाटी मेळच्याक सोर मेल्ले भांगार पाटी मेळच्याक एका तरणाट्यान आयताराचे मिसा वचूंक रिणांचे समस्ये परिहार जावच्याक एक गव्हर्मेंट काम मेळच्या खातीर काम केल्ले पयशे सारके मेळच्या खातीर एकल्याची अस्थमा एलर्जी गूण जावंक सायनस गूण जावन तकली फटाफट रावोवंक मागणें देवबिरांती तावन पयस आसच्या एकल्याक मतीक उजवाड मेळोवंक परिक्षेक तयार करच्या सर भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत लाभच्याक पब्लीक परिक्षे तयार करच्या सर भुरग्यांच्या मतीक उजवाड मेळच्याक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक दोगांक घर बऱ्या तरान विकून वचोंक जाग्याचें RTC बऱ्या रितीर जावंक जाग्याचो वांटो बऱ्या तरान जावंक घराचें काम बेगीन पंता पावोवंक 11 वर्साच्या भुरग्यां बरी भलायकी मेळोवंक आनी मोबायलांत पयस रावोवंक बरी न्हीद पेडोवंक डिप्रेशन आनी एंग्जायटी गूण जावंक एकल्याच्या आंगाराचें HPV व्हायरस वचून रिपोर्ट नॉर्मल येवंक विकून गेल्ल्या जाग्याचें बेगीन सेटलमेंट जावंक एकल्याच्या लिप्साचे स्कीन एलर्जी गूण जावंक ब्लड शुगर 7 जाणांचें नॉर्मल जावच्याक मागला एकल्याक 68 वर्सां वर्क एक्सटेंशन जावंक भायल्या गांवांत एकल्याक बेगीन काम मेळच्याक PUCच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी परिक्षेन बरे अंक मेळोवंक एकल्याच्या आंगार जाल्ली कीड गूण जावच्या खातीर एकल्यान MBBS एग्जाम पास जावंक पायल्स प्रेशर आनी डायबिटीस गूण जावंक दुबयंत उदका वरवीं जाल्ल्या समस्यान थोडी जाणां एडमीट जाल्लीं आसा तांकां बेगीनच बरी भलायकी मेळच्या खातीर फोनार तांणी मागोवंक सांगलें ल्हान भुरगीं व्हडा उदकाच्या समस्येरी तांकां बेगीनच बरेपण मेळोवन घरांत आनी पाटी येवच्याक एकल्याच्या आंगाची एलर्जी संपूर्ण रितीर गूण जावंक एकल्याच्या पांयांचें ऑपरेशन जाल्लें बेगीनच गूण जावन ताचें शुगर नॉर्मल जावन बरी भलायकी मेळच्याक दिश्टीचे समस्या आसले समा जावच्याक फिनलँड प्रोसिजर गव्हर्मेंटाचे बेगीन जावन थंयसर कामाक कॉल येवच्याक ह्या सर्व त्या सवानी आनी आमचे कडेन मागोवंक विचारले आमी मागता म्हूण सांगल्या घरा आसून डिवायन टीव्हीर पळोवन थंयसर बरेपण मेळोवंक आशेन आसच्या सर कुटुंबांच्यांक ह्या पुणथळाच्या बरेपणाक
येदोळ आदार कुमोक दिल्ल्या आनी दिवंक आसच्या हांगासर ही भक्तीपण चलोवन व्हरच्या सर पाद्र्याबांक विविध रितींनी सांगातपण दिवच्या सर भक्तिकांक लागीं तावन पयस सावन सांजूचे वाज बापाचेर विश्वास दवरून येवच्या हर एका भक्तिकाच्या जिवितांत तांकां बरेंपण जावं दी कुटुंबांत घरांत वैयक्तीक जिवितांत आशेवच्या संगतींनी बरेंपण मेळोवन दी आनी प्रत्येक जाण ह्या दिसांनी वोट लागीं येता एक बरो सरकार हर एकल्याक ताचो धर्म पाळचो धर्मांत जियेवचें आनी देवाक तांच्याच स्वतंत्रतेर मान करचो तसलो एक सरकार आमकां लाभच्या खातीर आनी हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकाच्या जिवितांत आमकां हर एकल्याक आयिल्ल्या समेस्तांक बरें जावं दी म्हणून दिमी घालया हात वयर घालया एक आमच्या पायक नमान मरियानंद बापा हांगासर आयिल्ल्या समेस्तांक आनी मुखार कितें आमकां जावंक आसा तें सगळें बरें जावं दी म्हणून जुजे वाज बापाक आमी उलो मारया आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जाव तुझी राज आमकां येव तुजी कशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जाव आमचो दीस परतो राज आमकां दी आनी नेमीचेर सकयल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यार पडोवन दिनाका पूण वयतांतली आमकां निवार नमन मरिये कृपेन भरले समितीचे संगता श्रमिता तुळसते आनी सदां पोट गोशीचे इंजेचो भगवंती देवाची माँ बाप यांगा तेरे कारात आणि आमच्या मरणाच्या काळात सगळे आमेन महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र सांजुजे वासाची लदीन सोमया काकुळताम चिकर क्रिस्ता काकुळताम चिकर क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता दयन ऐकमका सर्गींच्या देवा बापा देवा पुता संसाराच्या तारका देवा पवित्रत्म्या गोंयच्या बेनावलेन जल्मल्ल्या सांजुजे वास बापा आपल्या आवय बापायच्या देवासपणा वाडून आयल्या सांजुजे वास बापा दुबळी कायाची जिणी जीवन सुकृत जावन रित्या पायांनी सगळे मिसावून काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा सगळ्या किनाऱ्यान पवित्रपणाचो परमळ पसरल्या सांजुजे वास बापा श्रीलंकान दोगदोने संपडलेल्या कॅथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजे वास बापा मरियमायेचो सेवाक जावन आपणाक मरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा भिकाराच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नास जावन वेच्या कॅथोलिक बोवार जिवो केल्ल्या सांजुजे वास बापा कोंताचे भक्तीमन आदान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा कश्टान संपडलेल्यांच्या गरजान पावून तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वास बापा जे देवाचेर बाबार्थ दवरून जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनुभार धैर्यान सोंसल्या सांजुजे वास बापा भुरग्यांक जल्म दिवचें भाग नातल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा बाबार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शिड्यांक एका गवळ्या कालिंडां धाडूंक वावुरलेल्या सांजुजे वास बापा देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वां देवा सरशी हाडून पेसाडल्या सांजुजे वास बापा देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले नवेनाचे मागणे हे सांजुजे वास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींतान देवाची बेसांवां आमकां वांटीत आसाय तुझे जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलयली वाट आमच्या क्रिस्तीजीने मेल फंक तेच वाटेन आमी चलच्या तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपांत समर्पिता सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुज्या जिणेंत देवाचो परिमीत तुवें मोग भोगलोय आनी तो सुमोग हजारो लोकांक वणशाक तूं सुडसुडीत जालोय अंधकारान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट वगडयलेल्या सरशींतून धांवलोय तांकां जिविताचें उतार परगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें हें मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हूण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचें उतार परगट करून आमची काळजां उर्बेस्त कर पेल्याच्या बाच्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसतल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसलीं तांच्या जिणेंत नवो भरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणये मारिफा शिकयलां आसता जेजूचें सारकें दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्ट तेल्या थंय पळोवंक
आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाच्या हातेर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सबारां देवाचो आदार मेळासो केलोय. आज सर्गार आसां देवा संगी तूं आसाय. थंय हांव तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जिवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां पासो देवा लागीं विनाती कर. हे घडी भर मावून परी आमची मागणी सांजुजे वास बापाच्या पांया तळा समर्पण दिवया. सांगता मागया सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेत हांव केदेंच पयस वचूं आमकां सोडी नाका. दुस्मनांच्या सरपासांत हांव आमकां राखून व्हर. बवार्थाक आडवेच्या संगती बली जावंक दिवं नाका. जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मरिये मायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुज्या संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत सासना जियोचे भाग आमकां मेळाशें कर. आमेन. सुमयाचे नावी आमचो आधार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तराच्या दुखींक पिडेंक कश्टांक आनी अडचणेक संपडलेल्यांत थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां. तेच बरी तुज्या सेवका सांजुजे वासान आपले जिणी आनी मरणान जायत्या जपा करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय. आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडी आमी उसारल्यो आनी उसारनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फोवो कर म्हूण मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आज सांजुजे वासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवात हांव येता. तसो देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां भरूं. आमेन. सांजुजे वासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बोळ मेळूं. आमेन. सांजुजे वास सर्गींच्या राजान बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनाती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच पवित्र आत्म्यान बसयलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकूट जोडून ससनाक संतोष भोगूंक पावो म्हण. आमेन. आनी त्याच सोडवणदारा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे सदां आसो. आमेन. Zewas Bapa Ogla Pani Mantuka Kurpa Magundi Bapa Vignan Salinaka Sanzu Zewas Bapa Ogla Pani Mantuka Sarkero
विघ्नान वरान कष्टांनी दुखान दुबळ्या धाकट्यांक मोगा आदार तुवें दिलो सांज जेवास बापा भोगलापानी मान तुका कृपा मागून दी बाबा विघ्नान जायनाका सर्गीच्या वाटेर चलोंक शिक आतां चांडो आदार लावय सोडून दी करपाक ही आमकां उरपाक माया मोगान चलोंच्यांक मागोवन दी कृपा सांज जेवास बापा भोगलापानी मान तुका कृपा मागून दी बाबा विघ्नान जायनाका Zuzewas papa atau besan Sufol guru mogamisa Dewace kushi ami kal zauja Dewi pertama di mandale mata Sanzu zebas papa Oglapani mantuka Kurpa magun di baba Vighnan zainaka Sanzu zebas papa Oglapani mantuka Kurpa magun di baba विघ्नान जायनाका मोगाळ पुत्रा सोने ओंकार बरी आशीर्वाद देवांका सांज देवास बापा आम्हा पासत विनंती कर भगीवन कुर्साचे कुरवेन ह्यो आमकां आमचे देवा आमच्या दिसमनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन